दत्तप्रसाद बाब, तुम्ही या हाजेर भरपूर बोवाळ केला, काय पर्टिनंट इश्यूज रेज केल्यात, पण इव्हेंच्युअली आज अशी परिस्थिती की म्हाका दिसता मॉन्सून 4 ते 6 दिसांचेर येवन रावला. आज पणजेची परिस्थिती पळयतकीर तुमचो इनिशियल असेसमेंट कितें आनी कितें इमिजिएटली करपाची गरज आहा? आतां हांव पयलीं इमिजिएटली म्हणटालो तेन्ना 2-3 म्हयन्यां खातीर म्हणटालो, आतां इमिजिएटली म्हणटा 2-3 दिसां खातीर म्हणटा, अशी परिस्थिती आहा. एक 10-15 दीस पयलीं तुमच्या कॅमेरामॅनान म्हजी आनी आमचो सिनियर कॉर्पोरेटर सुरेंद्रबाब फुर्तादोची एक प्रेस कवरेज रिकॉर्ड केल्ली. आमचे टोकार जो मेन आमचो सांखो आसा थंय की पनाक माती सगळी तशी उरल्या ती आमी सारकी नजरेन हाडून दाखयल्ली आनी वीच इज द मेन एक्झीट पॉयंट फॉर द वॉटर फ्रॉम तालिगांव एंड दिस टोंका सांतिनेज एरिया टू फ्लो इन टू द मांडवी. आणि आफ्टर दॅट म्हणजे आय वॉज व्हेरी हॅपी की एक्शन जाली. त्या दिसा आमी संजिताकूय अपील केल्लें आनी ती सगळी माती 1-2 दीस पयलीं जर हांव गेलो जाल्यार ती सगळी थंयची काडिल्ली. आनी आय वॉज व्हेरी हॅपी अबावट इट की बरें चलना, पणजेकारांक आनी तालगांवकारांक मातशी तरी रिलीफ आसतली. बट आतां पळय तुमच्या हांगा ह्या स्टुडियोन येता जाल्यार तुमच्या स्टुडियोच्याच सकयल ज्यो तुमी इमेजीस मागीर दाखोवंक शकता सगळ्या गोंयकारांक, तुमच्या सकयल जो मेन क्रीक आसा म्हणजे वीच लिड्स टू दॅट प्लेस वॉट आय वॉज शोईंग दॅट डे, हांगा सगळें प्लास्टीक वेस्ट आसा, वीड्स आसा, म्हणजे उदक हांगाच ब्लॉक जातलें, म्हणजे थंय फुडें आनी उदक पावपाचो प्रश्नूच येना. सो वी आर इन दॅट सॉर्ट ऑफ सिट्युएशन. तूं डायरेक्ट सांगता की म्हाकाच पयली तयारी कर म्हणून मॉन्सूनाची, लोकांक मागीर सांग. एब्सोल्युटली, म्हणजे अशी परिस्थिती आसा. आनी वसंत बाब जो आमचो आतां एक्स मेयर आसा and one of the functionaries in the Bharatiya Janata Party led government has to म्हणजे कितें करपाक जाय he has to tell it on prudent. He had to get it done through the governance. आज कितें जावंक जाय आनी कितें जायना ताका पळय मिडिया घेवन सांगचें पडटा. हें दुर्दैव. दिस इज क्लियरली द फेल्युअर ऑफ गव्हर्नन्स एट द CCP level as well as the state level. Let us be very clear. The MLA cannot blame the CM and the CM cannot blame the MLA or cannot blame the CCP. All these three are equally responsible for this. And again तुवें जेन्ना म्हजें इंट्रोडक्शन केल्लें हांव खंय आसा तो कळटलो, दॅट इज नॉट द थिंग. आय एम नॉट हियर इन सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी or blaming one particular party. I am here as a resident of Panaji and Taligaon and I am speaking on behalf of all the other residents who are somewhere having some fear to speak in front of the public or the media. उदय बाब, तुम्ही तर मेयर म्हणून काम केलां, ही कामां पानसुना पयलीं केल्यात. आतां बरें दिसता, नशीब आपलें आपूण सद्या मेयर ना तो बरो जालें म्हणून सद्याची परिस्थिती पळयल्यार. उदय बाब, पणजेकार पावसाची जशी वाट पळयता, पणजेन कितें परिणाम जातलो तशें पणजेंतलेच न्ही आख्खे गोंयचे लोक पळयता पणजेन ह्या पावसाचे परिणाम कितें जावपाचो आसा. पणजेन सादारण मार्केट टू आमचे पाटो ब्रीज आसा पळय, 15 आउटलेटी आसा. जें उदक हालतींच्यान जें उदक येता तें पणजेन उदक साचता तें भायर वचपाक, मांडवी नदीन वचपाक आउटलेट आसा, 15 आउटलेट. हांव मेयर आसतना ते आमी त्यो आउटलेटी सगळ्यो हातीन घेतिल्ल्यो ते क्लीन करपाक. चडश्यो एवरी इयर डिसेंबरान काम सुरू जाता CCPचें. जानेवारी पर्यंत डिसेंबरान टेंडर बी काडून जानेवारी पासून एक्चुअल फिल्डाचेर काम सुरू जाता. ह्यो ड्रेनी सगळ्यो ज्यो व्हडल्यो ज्यो ड्रेनी आसा त्यो डिसील्ड करपाक. आनी ह्या खेपेक म्हाका दिसता स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसल्या खातीर हें सगळें डिले जालें. हेतून मेन उदक जे पावसाचें साठटा पळय ते 18 जीन रोड म्हणजे फिदाल्गोचो तो नाको आनी आमचे CCPचो तो नाको, हेजेर हांगा उदक साचता. हें हालतींचें साईबाबा बोगदोबाग थंयचें सगळें उदक येवन थंय हें जाता आनी ताका आउटलेट क्लियर कट मेळनासल्या कारणान तें जेन्ना पावस हेवी पडटा थंय उदक उरता आनी ताका 2-3 वरां लागता तें उदक म्हणजे भायर हें जावपाक. ह्या खातीर आमी जेन्ना संजीत कमिशनर आमी आसले तेन्ना स्मार्ट सिटीक आमी प्रपोजल दिल्लें की साईबाबा देवळा कडल्यान म्हणजे बोगदोबाग थंयच्यान फिदाल्गो कडल्यान एक नवी व्हडली आसा ती डिसील्ड करची. ती जायना जाल्यार एक मेन व्हडली ड्रेन मारची जेणे करून हें उदक सामकें डायरेक्ट सारकें दर्याक वचपाचें. कित्याक पुर्तुगीज टायमाची ड्रेनी थोड्यो चॉकअप जाल्या, थोड्यो कोसळ्ळ्या, थोड्यो आमी पयल्या. कित्याक CCP कडल्यान थंय आमी थोडें काम केल्लें. खुबशे आमकां पयल्या स्लॅबी मोडिल्ल्यो, थोड्यो कोसळ्ळ्यो, त्यो आमी रिपेर केले. कोविडा टायमार लेबर मेळना म्हणून तें काम बंद दवरचें पडलें. कित्याक तें फुडें पावलें, नॅशनल थिएटराचो तो रोड आहा थंय स्टॉप जाले. ती सुद्दां कंप्लीट जर केल्ली आनी ही जर एक फिदाल्गो कडल्यान जर ही जर ड्रेन स्मार्ट सिटीक आमी तेन्ना रिटर्न आमचें प्रपोजल आसलेलें तेन्ना आमी रिटर्न दिल्लें तेन्ना की हें तुमी हातीन घेया. पयलें काम जे कडून हे 18 जून रोड फ्लड जाता, मेन पॉयंट तो फ्लडींग पॉयंट मिरामार जसो आसा फ्लडींग पॉयंट तसो
तो सोल्युशन ताका हें आसा म्हणून हेजेर स्मार्ट सिटीन कांयच काम करूंक ना. स्मार्ट सिटीन हेजेर कितेंच हातान घेवंक ना. म्हणजे पणजे फ्लडींग बंद जावचें अशें खंयचेंच काम हे स्मार्ट सिटीन नव्या प्लॅनान आपल्या घेवंक ना. इतके करोड रुपया मोडल्या अजून पासून तेंच्यांनी हेजेर सोल्युशन काडूंक ना. ह्यो ट्रेनी ओपन केल्या ओके त्यो वर्साचे वर्सां करतात, पूण हांगा मेन चॉकअप जाता तें उदक तें हातीनसान येता, व्हडल्याच हेतून येता तें स्केलीन. तें उदक तुमी म्युन्सिपालिटी दारान पळयलां थंय भरता, तुमी फिदाल्कोच्या तुम्ही दारान म्हणटात पळयलां. की स्मार्ट सिटीच्या निमतान एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली हो प्रश्न कायमचो सुटावो करपाची, शेवटी- ती ऑपॉर्च्युनिटी वगडायली. शेवटी 700-800 कोटी कित्या खातीर आहे? जर पणजेचें हें सोल्युशन जर ते काडूं शकले ना, स्मार्ट सिटी जर ते आपल्या प्लॅना प्रमाणे काम करून हे काडूं शकले ना, ते उपयोग कितें पयशाचो? फाल्यां तुमी इतकें केलां, हें आतां तें केलां हें पावडर मारला, लिपस्टीक लायला, सगळें केलां, आनी जर तें उदक सारून हें सगळें तुमचें व्हांवून गेलें, लिपस्टीक गेली, पावडर व्हांवून गेलें, जाल्यार कितें फायदो? तुम्ही पयलीं सगळें भितर काम करूंक जाय आसलें आनी मागीर हें लिपस्टीक पावडर मागीर लावपाचो.